नमस्कार, हांव सावे डायस आनी आयची सालसेट अपडेट घेवन तुमच्या फुड्यान हांव आयलां। आयची सालसेट अपडेट अशी आसा। रिजर्व बँक ऑफ इंडिया हांणी एक म्हयनो फाटीं मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकाचें लायसन्स कॅन्सील व रिवोक केल्लें। आतां ते बँक लिक्विडिफाय करपाक प्रोसेस रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हांणी सुरवात केल्या। लोकांक कितले पयशे आनी कशे मेवतले ते उपरांत गमतलें। बायलांचो एकवट हिची कन्व्हेनर अवधा वेगस हिणें काल जी नॉर्थ गोवा बिचीर एका चेडवाची मेल्ली कूड मेवली। हाका लागून गोवा पुलीस आनी गोवा गव्हर्मेंटा लागीं कडक कारवाय जावची म्हूण मागता। अवधा म्हणटा हे कोणें हे चेडवाक मारलें वा कोणें हे चेडवाक बुडयलें, उदकांत बुडयलें हाचेर इन्क्वायरी जावची म्हूण अवधा मागता। तशेंच अवधा म्हणटा फाटल्या एका म्हयन्या भितर 5 इन्सिडंट जाले जशे भशेन बायलांचेर अत्याचार जायत आसात। अवधा म्हणटा हे चेडवाक न्हीद मेळूंक जाय। गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री आनी बाणावलेचो आमदार श्री चर्चिल आलेमांव हाणें गोंयच्या मुखेलमंत्री लागीं मागलां की जे गोंयकार टॅक्सी ड्रायव्हर आसात तांकां गोव्हर्मेंटान फ्री टॅक्सी मिटर्स बसोवन दिवचे म्हूण। चर्चिल म्हणटा कोविडाक लागून तांकां बिझनस नासले आनी ते गोंयचे खरे भुमिपुत्र। तशेंच तो म्हणटा स्वर्गेस्त चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हाणें बी भास दिलेली की हे सगळे गोंयकार टॅक्सी ड्रायव्हरांक फ्री मिटर बसोवन दितलो म्हूण। तशेंच तो म्हणटा आतां फाटीं CM प्रमोद सावंतानूय भास दिलेली की हे टॅक्सी ड्रायव्हरांक फ्री मिटर बसोवन दिवतलो म्हूण। सो आतां तो म्हणटा ताणें दिलेलें उतर पाडचें। गोंयचो लोकसभाचो MP फ्रांसीस सार्डीन हाणें आयज गोवा गव्हर्मेंटा लागीं मागलां जी डंगर कम्युनिटी आसा हांकां बेगीनूच ST दर्जो दिवचो म्हूण। सार्डीन तशेंच गोवा गव्हर्मेंटा लागीं मागता जे PWDचें उदक लोकांक पिवंक येता तातूंत पोल्युशन आसा तातूंत मायक्रो प्लास्टिक्स आसात म्हूण आतां इश्यू जाला। तर गोवा गव्हर्मेंटान हाचेर एक्शन घेवचें आनी लोकांक बरें उदक पिवंक दिवचें म्हूण। तशेंच सार्डीन मागता की जे स्कूल टिचर्स आसात तांकां कितलेच म्हयने जाले गव्हर्मेंटान पगार दिवंक ना। 2-3 म्हयने जाले तांकां पगार मेवना। सो सार्डीनान गव्हर्मेंटा लागीं मागलां हे टिचर्सांक म्हयन्याच्या म्हयन्यांक तांचे पगार दिवचे म्हूण। कुंकोलीचो आमदार श्री क्लाफासियो डायस हाणें गोंयचो पॉलिटिकल सिंगर तियात्रीस्ट एलिसन दे कुर्तरी हाचेर डिफमेशन केस हायकोर्टान घातलेली की ताणें आपणाचेर एक कांतार मुटलां आनी आपलें नांव पिड्यार केलें म्हूण। हायकोर्टान ही डिफमेशन केस भायर मारली आनी एलिसन दे कुर्तरी केस जिखलो। आयच्यो सालसेताच्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात। मारगांव आनी फातोड्डा 90 आनी 7 केसीस आसात। बाली आनी कुंकोली 29 केसीस आसात। कांसावली 60 आनी 2, कुर्तोरी 30 आनी 6, चिंचिणी 29 केसीस, नावेली 19 केसीस आसात। आनी ही आसली आयची सालसेताची अपडेट।